फातोर्डाचे BLA 1 and 2 म्हणजे आणि पॉलिटिकल पार्ट्यांची मिटींग आपयली जे SIR चालू आसा त्या संदर्भात कितें जर त्यांचे डावट आसा कितें जर स्पेसिफीक इश्यूज आसा ते रिजॉल्व करपाचे नदरेन आयज ही मिटींग आपयली आनी सगळ्यांनी BLAs हांच्यांनी बरे कितें डिफिकल्टी आसा ते रेज केले आनी आमी ते सुदारणे करपाचे प्रयत्न केले. BLA थोडे आसात BLO आहा पळय तांकां तुमी असिस्टंट दिल्यात ते असिस्टंट थोडे कामार आसत ना तेंचे बरोबर हेचेर कोण लक्ष दिता तुमी? थोड्या पार्टांनी अजून पर्यंत BLO असिस्टंट रिपोर्ट जाल्ली ना. ओके आनी थोडे जे आमी एग्जाम्पल दिता RTOतले थोडे कामगार आसात थोडेच ते पयलीं स्टाफ आशिल्लो तितलो 80% 90% स्टाफ तुमी काडला पूण लोकांक इनकन्विनियन्स फेस करचे पडटा. सो थंय तुमी कितले स्टाफ आसा आनी कितले काडपाचे हेचेर अशें विचार प्रत्येक इयरून ऑर्डर काडले इश्यूज केल्ले आसा. सो अश्यो जर कितें आसा डिपार्टमेंटान जर आमकां इन्फॉर्म केला जाल्यार वी ट्राय टू रिजॉल्व इट. ना लोकांक इनकन्विनियन्स फेस करचे पडटा स्पेशली फातोर्डा RTO जे ATC कडेन आसा थंय जर गेले जाल्यार ते म्हणटा स्टाफ अवेलेबल ना ह्या SIRाक घातले. SIR चालू असल्या कारणान स्टाफ हो लागताच. आतां थोडे हेजे खातीर इनकन्विनियन्स जाल्ले आसपाक शकता. जर आमकां डिपार्टमेंटान इन्फॉर्म केला जाल्यार आमी रिजॉल्व करतले अशें कितें आसा. थँक्यू. जे आमी येयल्ले मेळपाक BLA 2 मिटींग आसली आज आनी सगळे कलेक्टर बी अटेंड केल्ले तेणी इन्फॉर्मेशन दिला ओन्ली रिगार्डींग फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ते म्हणटा आतां इट्स क्वायट सरप्रायझींग आं टोटल वोटर्स आसा 31,040 ऑफ वीच नाव दे हॅव ऑलरेडी रिसीव्ड 21,924 रिसीव आनी डिजिटलायज्ड अपलोडूय केले म्हणटा. दीस इज क्वायट अ फिशी नंबर अकॉर्डिंग टू मी आनी तितूंतले 8661 मॅप्ड केले 6180 मॅप्ड एज प्रोजेक्ट 534 are classified as death. But the good information is for the BLA 2s, they can personally go and collect the forms from their particular parts. So they ek म्हणतो बरें. So at least you know that your forms will be given to the right person and they will be uploaded. So please requesting everybody to reach out to the BLA 2s or even BLA 1. आणि मागीर कितें म्हणटा that there will be a time given if your name is not on the if you have not received the enumeration forms, this is not the end. हो जातलो draft roll and then the claims and objections will be filed. So भिवपाची गरज ना म्हणपाची but it's a long procedure, no? It's very stressful and case by case they will take the uncollectable forms such as matter asa no, they will take it case by case and you can also fill the enumeration forms online. So please कोणा मातशे त्रास पडटा they can please go ahead and fill the online forms and the BLA ones will be the responsible people to meet the ERO and ARO. तेंच्यानी एक सांगला की सगळ्याक इन्फॉर्मेशन सारकी पावल्या SIRा बद्दल. तुमकां दिसता लोकांक पब्लीक अवेअर जाल्या अवेअरनेस जाला? कितें जाता there is a problem where people are not staying in their houses, so communication there is a gap. हांवें एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारलें बिकॉज ते मरे एक नोटीस मारले तेराचेर saying that we have come and we have tried to reach you 3 times. My simple question was, after the 3 times, then what happens? Will those names get deleted? That is my question. They are saying no, they can file claims. I mean, if you all are going to file claims and objections, you all will be sending this to the same residents. So now, then they are saying no, the BLO and the BLA should work in coordination and find out. You all should have some data, fixed data, mobile number, konalo. You all have all the details, Aadhaar card, voters, there will be a number. No, try reaching out to those people. That is the solution. They are saying it is a local support. Everybody should work together. So that's it. Any other questions, Baba? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.